फाटले 5-6 वर्सां साकून आमकां धड्यार खूब व्हडलो वोल्टेज जाताली। आमकां एकच ट्रान्सफॉर्मर 2 ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले, एक तो बायण्याक आनी एक बेताळा देवळा कडेन। पूण ते गांवा पासून खूब पयस आशिल्ल्यान आमकां वोल्टेज कमी पडटाली आनी ह्या खातीर आमी 5-6 वर्सां साकून वोल्टेज हें मागताले आमी ट्रान्सफॉर्मर बदलचो, हाडचो, नवो हाडचो किंवा वाडोवचो अशें पद्दतीन। म्हणून ती मागणी आमची कोणूच मान्य करनासलो। पूण हालींच ही मागणी मान्य जावन आमकां एक धड्यार थंय आमगे बस स्टॉप आसा, त्या बस स्टॉपा कडेन थंय लागींच एक ट्रान्सफॉर्मर बसयला 200 वोल्टेजीचो। पूण एक थोडे दीस, एक 10 दीस 10-15 दीस वोल्टेज बरी जाली। पूण आतां परत तोच प्रॉब्लेम जाला की वोल्टेज कमी जाता, वाडटा आनी ताका लागून कोणाक टीव्ही वतात। पयर म्हजोय बीन टीव्ही हें जालो, जवळ जवळ म्हाका 1000 रुपया खर्च पडलो ताका टीव्ही शॉर्ट जालो। आनीक अशे तरेचे खूब जाणांचे प्रॉब्लेम जावपाक लागल्यात। आनीक लायटूय मदीं मदीं हें जाता, बंद पडटा, येता अशें जाता आनीक ती आपालिपा करता। हेंवूय बीन हांगा होय एक प्रॉब्लेम आसा। हें हांगा धड्यारय न्ही, हांवें सावड्ड्यांक विचारलें तर सावड्ड्यांकय तांकांय थंय तशेंच जाता खंय। हें कित्याक लागून जाता कितें म्हणटा आमकां खबर ना। तेन्ना हाजेर ही आमकां बरे तरेन लायट दिवपाची व वीज पुरवण बरी करपाची आमकां हें करची। टीव्ही सुद्दां रातची अशी जाता की बरबर जाता, कमी जाता, परत वयता। आमकां प्रोग्राम सुद्दां सारके लोकांक पळोवपाक मेळना। 8 दीस जाले लायट सारकी येना, स्लो जाता, मोटी जाता। मदीं आमगे पयर हें बल्बू गेलो, मागीर 8 दीस जाले तशीच आहा लायट। कितें करपाचें? हो ट्रान्सफॉर्मर नवो घातले न्ही? हो ट्रान्सफॉर्मर नवो घातले आतां जाले 1 म्हयनो जालो। अजून लायट सारकी कंटिन्युअस येना? ना। केन्ना आसता रात जाता की जाता का सगळे दिसभर आसता? रातची दिसा सगळे सारके आसता? दिसा सगळे सारके आसता। आमच्या धड्यार पयलीं लायटी लागून प्रॉब्लेम जाल्लो, ताका लागून आमी डिमांड केलो ट्रान्सफॉर्मर न्यू घालून बरें लायटी हें करून दी म्हणून। मागीर 1 म्हयनो जालो हो घातला, पूण अजून लायटी तितलो प्रॉब्लेम क्लियर जालो ना। कितें प्रॉब्लेम जाता? प्रॉब्लेम म्हळ्यार लायटी मदीं रातची डीम जाता आनी हाय वोल्टेज मदीं येता आनी स्टेबलायझर वयता। आनी प्रॉब्लेम अशें कितें जाला बी घरा टीव्ही बीन अशी? हय, खूब जाणां जाल्यार अशें धड्यार। कितें जाला प्रॉब्लेम? हय, ते निलेशाले बी कितें टीव्ही कितें शॉर्ट जाले खंय, स्टेबलायझर 2 स्टेबलायझर शॉर्ट जाले। ना पूण दिसभर लायट उरता? दिसभर लायट चालू आसता। काय प्रॉब्लेम ना? रातचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता ते। दिसा काय प्रॉब्लेम ना? दिसाले लायट सारकी आसना मरे सांजची रातची आनी फॅन सारके चलना। कितें जाता? लायट उरीत ना? ना म्हणल्यार डीम येता, बल्बूच सारके पेटना आनी जळारी खूब येता त्यो सांजच्यो। ना फॅना कितें प्रॉब्लेम बी आसा? फॅन म्हणल्यार घुंवना रे सारके। फॅन घुंवना तुमगे? एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्लें, अबावट 7-8 दीस जाल्ले। आमचे आनी एक ट्रान्सफॉर्मर कितें रिपेरिंगाक दिल्ले आसा वर्कशॉपार, तो येवू पर्यंत आमी दुसरी ट्रान्सफॉर्मराच्यान आमी सप्लाय दिल्ली आसा। मेन टायम कितें जालें, थोडी लो वोल्टेज टायलँड लोकांक थोडी लो वोल्टेज मेळटा ना म्हणून ना, पण आतां आज कितें मातशें पावस कितें चड पडले आसा तेजे खातीर त्रास जाले आसा आनी बाय इवनिंग इट वील बी ऑल रायट।